आज हिंदू खत्रे में है चे नारे लायतात, हिंदू खत्रे में ना, पूण खऱ्या अर्थान आयज मनीसपण सैम आनी मोनजात खत्रे में आयल्या आनी तिवूय सुवार्थी राजकारण्यांनी हाडल्या। गोंयचो सैम राखपा खातीर 29 जुलया गोंयांत म्हादय अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हण अधिसूचित करात, ना जाल्यार गोंयांत संघर्ष सुरू जातलो। सेव्ह टायगर एनजीओन एल्गार केला। गोयच्या सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा एनजीओन दिल्लीचे नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीक चीट बरयल्या। संवसारीक मिशनाचो भाग म्हण गोंयांत म्हादय अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हण अधिसूचित करात, तोवूय 29 जुलया गोयच्या पर्यावरण मोगींनी मागला। आयकात एक्टिविस्टांची गर्जना। तरी आसतना साउथ गोवा नॉर्थ गोवा पळयना आसतना आमकां आख्खा आमचें गोंय सांबाळपाक जावंक जाय। गोंय सांबाळपा खातीर आमी हो जो उठाव केल्लो आसा तो म्हणजे टायगर रिजर्व करात। टायगर करप म्हणजे आमचो आयज खरें म्हणल्यार टायगर हो अमरेला स्पिसीस जावन आसा, ताका सांबाळपाची गरज जावन आसा आनी तो जर सांबाळ्ळो जाल्यार आमचें एनवायरमेंट सांबाळटले, आमची म्हणटा ती म्हादय उरतली आनी हे डबल ट्रॅकिंग किंवा कोल हो बंद जातलो। आयज प्रत्येक मिनिस्टर जो आसा तो आदेश आयकता सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो। आदेश कसलो? हांव गव्हर्नमेंटाक सांगूंक सोदता, आमी स्टेटाक आसा, स्टेट जेन्ना आसता तेन्ना पॉलिसी करून सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक दिवंक जाय आनी ती पास करून घेवपाचें काम स्टेटाचें काम आसा। पण हो खंय तरी चुकीचो नारो आमकां दिसता आसा। डबल इंजीन म्हणटा, डबल इंजीन जाल्यार टायगर रिजर्व कित्याक जायना? म्हादय काडून विकपाक कित्याक लायल्या? आयज आमचे पॉलिटिशियन म्हणटात, दिल्लीच्यान एक स्लोगन आमी केन्ना आयकता, हिंदू खतरे में है। म्हाका जाल्यार दिसना हिंदू खतरे में है कसो। आयज खऱ्या अर्थान मनुष्यता म्हणटा ती खतरे में है, आमची चोडवां खतरे में है, आमचे पर्यावरण खतरे में है, आयज म्हादय खतरे में है, आयज आमचे गोंय खतरे में है। सो आयज जर खऱ्या अर्थान खतरे में है म्हणटा न्हू जाल्यार टायगर खतरे में है। आयज ज्या पद्दतीन जनावरां मरूंक लागले आनी मारूंक लागले आनी पर्यावरण तुम्ही जळोवपाक लागले, पर्यावरण खतरे में है। आमी पळयले मरे, आमची जंगलां तुम्ही नश्ट करून सोडली, विनाकारण जळोवन उडयली, विनाकारण जळोवन उडयली। परिणाम आमकां भोगचो पडलो। 25 दीस पावस लेट जालो, 25 दीस पावस लेट जालो आनी हेच्या फुडें टेम्परेचर सुद्धा चेंज जाला। हेच्या फुडें जर 1-1 डिग्री सुद्धा वाढलो जाल्यार विचार करा कितलो इफेक्ट जातलो तो। मनशाक इफेक्ट जावचो ना, जनावरांक पशु पक्ष्यांक त्या झाडां पेड्यांक सगळ्यांक इफेक्ट जातलो। सो खतरे में है पर्यावरण आनी बाकीचे जे जीव जंतू आहात ते। आयज आमी दर्या सुद्धा सोडूंक ना, आयज ओशन खतरे में है, आयज ओशन कोळसो गिळटा आणि जे नुस्तेकाची जी बरी बरी प्रजाती आहा जी आमकां हेच्या फुडें केन्नाच पळोवपाक जावची ना, ती विलुप्त जावपाच्या वाटेचेर आसा। आता गोयचो सैम तिगून दवरतले जाल्यार म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व म्हण अधोरेखित केल्ले बगर पर्याय ना। तशें केले जाल्यार डबल ट्रॅकिंग आनी कोळशाच्या संकटांतल्यान गोंय सुट्टले अशें एडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोचें म्हणणें। आयकात। तुम्ही सगळे पळयला हाव बीजेपी जस्ट बिकॉज ऑफ पोझिशन एंड द चेअर आनी ताका सत्ता जाय म्हणून तेणी कितें केलें, म्हादयची बळी घालपाक गेले। त्याच सीएम प्रमोदाक हांव सांगूंक सोदता, प्रमोद सावंत गोंयांत क्रिस्तांव रावतात, हिंदू रावतात, मुस्लीम रावतात, जैन रावतात, सगळे रावतात आनी आमी वेगळे वेगळे धर्माचे जातीचे लोक रावतात आनी म्हादय म्हणटा ती आमची आवय, एक आवयचें दूध आमी पिवन कशें व्हडले जातात तशें आमी म्हादयची उदक पिवन आयज संवसाराक आसा जगल्यात आनी तुमी ताची बळी काडली फक्त तुजी खुर्ची सांबाळपाक, तुजी मंत्रीपद सांबाळपाक तुज्या लोकांनी। तुमी गेले कर्नाटकाक आनी खरेंच तेणी सांगला तशें कर्नाटका व्हडलो प्रचार केलो, म्हादय तुमकां हाडटले, उदक दितले, फार्मराक दितले, सगळ्यांक खबर आसा हे फक्त अडानी आनी अंबानीक सपोर्ट करपाक आनी फक्त कोल भितरल्यान सगळे पयशे घोटाळा करपा खातीर आमची आवयची बळी काडली। सो टू सेफगार्ड आवर म्हादय, दिस इज ऑल्सो वन गुड इनिशिएटिव्ह। एट द सेम टाइम इट इज सेविंग द टायगर्स। वन्स इट इज अनाउन्स एज द टायगर रिजर्व आमकां सगळ्यांक आमचे जंगलां मेळटली, सगळे मेळटले, कोल आसपाना, चड करून डबल ट्रॅकिंग जावपाना। त्या डबल ट्रॅकिंग केन्ना जातलो? डबल ट्रॅकिंग हे टायगर रिजर्व जाला जाल्यार नोबडी कॅन इवन टच आवर जंगलास। डबल ट्रॅकिंग तुम्ही करपाक समज टायगर रिजर्व जेन्ना हेंची इंटेन्शन आसा डबल ट्रॅकिंग करपाक आनी आमची डबल ट्रॅकिंग जाता सगळे दोंगर वेस्टर्न घाट सगळे आसा सगळे मोडून वतले, आमची जंगलां, आमची झाडां, पेडां सगळे वतले। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।